जुआंवाचें पयलें पत्र 21 प्रस्तावना जिविताचो सोब बापा कडेन आनी जेजू कडेन एकचार. जिविताच्या सोबदा विशीं हो आमचो संदेश. तो रंबागतावन आसलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्याच दोळ्यांनी देखला. ताका आमी तेलून पळयला, ताका आमी आमच्याच हातांनी सांसपिला. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें, तें आमी देखलां आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सोबें आसलें आनी ताणेंच आमकां दोखोल केलां तें सासणीक जिवीत आमी तुमकां परगट्टा. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकांय कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. आम्हा सोमेस्तांचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. जेजूच्या शिसाचें जिवीत उजवाडांत. देव उजवाड. ताचे कडचो आमी आयकला आनी तुमकां आमी परगट करता तो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोबें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसांव म्हूण आमी सांगलें जाल्यार आमचीं उतरां आनी आमचें जिवितूच एक फोट. कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशीं आमीय उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतलीं आमकां शुद्ध निर्मळ करता. पातक वळखून घेवप आनी भोगसणें जोडप. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी सत आमचे सोबें ना. पूण आमचीं पातकां आमी वळखून घेतलीं जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतलीं आमकां नितळ करता. कित्याक तो विस्वासी आनी सगळेच वाटेन बरो. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सोबें ना जाता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार.